हांव आसा आतां तामोश्या. आमचें शेत आसा तें, हे म्हजें स्वताचें शेत. आमचे भावांनी खूब कश्ट करून हें शेत कसयलें आनी पीकच्या टायमार पळया कशें रानडुकरांनी हेजी नासधूस केल्ली आसा. एक तर पावसाक लागून सगळी नासधूस जाल्लेली आसा, सगळीं शेतां आडवी पडल्या, कोंब येयल्या, शेतांक पालवी फुटल्या आनी वयल्यान हे रानटी डुकरांनी हे पळया कितें केलां. हे सगळे रानटी डुकरांनी नश्ट करून दवरलेली आसा शेती. एक तर आतां कोण शेती करपाक पळयना, तेतून करून तामोश्याचे शेतकरी शेती करतात ती अशी रानटी जनावरांनी जर उडयली जाल्यार ती शेती करून फायदो कितें. इतके पयशे घालपा जाय शेतीक, खूब कश्ट पडटा. आयज जोतना कोणा कडेन नांगरतलो जोतना ट्रॅक्टर हाडचे पडटा. ते ट्रॅक्टराक भाडें इतलें जाता, मजदूर मेळना म्हणजे मजदूर खंयच मेळना. स्वता ते कश्ट करून कसोवचें पडटा. आनी आमच्या भावांनी भावजयेनी स्वता काम करून शेत केल्लें. पळयात कशे डुकरांनी नासधूस केल्या. ती कितें करपाचें आतां. इतलें नुकसान केलां हे सगळें आमचें आतां. इतले भावांनी म्हजे कश्ट केल्ले, जावं शेतकरी पांडू आसोलकर, दिलीप सामंत हेंच्या सारके शेतकऱ्यांनी कश्ट केले, अजूनय कश्ट करतात ते. पण जर अशे रानटी जनावरां जर उडोवपाक लागली जाल्यार तेजो उपयोग कितें आसा. आजकाल शेती नश्ट जायत येयल्या, कोण करपाक पळयना. आमच्या गांवांत तामोश्या शेतकरी अजून शेती करतात, सगळ्या तरेची शेती करतात. सिजनेबल शेती सगळे कडेन करतात. पण आतां हेका उपाय कितें तें कांय कळना.